सरकार एसटी समाजाच्या लोकांक अजून राजकीय क्षेत्रात कित्याक आस्पावन घेनात असो प्रश्न बिरेस्तारा गांवकर फेडरेशनान सरकाराक विचारला। एसटी लोकांक भारतात सगळ्या मळांचेर राखीव जागे आसात, पूण गोंयांत राजकीय मळार कित्याक ना? सगळ्यो केसी तश्योच पडून आसात। 2007च्यान आमच्यो मागण्यो पुराय जावंक नात। आतांय चाल ढकल चल्ल्या। सरकाराक आमच्या प्रस्नाची गंभीरताय आसा जाल्यार आमची मागणी 2022 मेरेन पुराय करची, गाकुळवेदान मागला। आयकात। सरकार परिषद घेवपाचें कारण म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेल्ल्या एक 4 दीस पयलीं जेन्ना आमी हायकोर्टाक अपील केल्लें रिगार्डींग पॉलिटिकल जे रिजर्वेशन आसा एसटीचे ते मेळचे म्हणून। कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ऑल ओवर भारतभर जर आमी पळयलें जाल्यार आयज एसटी तशेंच एससी हे दोनी रिजर्वेशन सगळ्यांक मेळ्ळे कडेन आसा। फक्त गोंय एकूच सोडून गोंयांत एकूच एसटीचे रिजर्वेशन जाल्ले कडेन आसा, एसटीचे ना। तर ताका लागून आमी खास करून पत्रकार घेतले कडेन आसा। तुम्ही सगळ्यांक पळयलां आसतलें गेली 4 डेट जाल्यो आनी 4 डेटी भितर जेन्ना आमी पार्टी केल्ले इलेक्शन ऑफ कमिशन इंडियाक पार्टी केल्ले, न्यू दिल्ली तशेंच गोवा ब्रांच दोगांक पार्टी केल्ले, त्याच बरोबर मिनिस्टर ऑफ लॉ युनियन म्हणजे मिनिस्टर ऑफ इंडिया हांकांय आमी पार्टी केल्ले, डिलिमिटेशन कमिशन आसा तांकां पार्टी केल्ले, नॅशनल कमिशन शेड्यूल ट्रायबाक तांकां पार्टी केल्ले आनी गोवा स्टेटाचे जे ह्या सब चीफ सेक्रेटरी तांकां पार्टी केल्ली आसा। पण गेल्ली 4 डेटी सतत जेन्ना आमी कोर्टाक जेन्ना हें चालू आशिल्ली डेटी चालू आशिल्ल्यो त्या टायमाचेर अजून पर्यंत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे आसा ताणें अजून पर्यंत मिनिस्टर ऑफ लॉ आसा ताणें अजून पर्यंत रिप्लाय हो गव्हर्मेंटाक म्हणजे कोर्टाक दिल्ले कडेन ना रिटर्न। आनी ताका लागून खास करून आमी बैठक घेतले कडेन आसा। आयज कोर्टान आपले ज्या पद्दतीन म्हणजे ह्या लोकांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा, पूण तातूंत रिप्लाय जो पर्यंत दिना तो पर्यंत आमकां फायनल हें करपाक मेळना। ताका लागून ही केस खंय आयज काल जेन्ना डेट जाल्ली काल 7 तारखेर डेट आशिल्ली, काल कोर्टान डायरेक्ट ऑर्डर दिल्ले कडेन आसा। तेज नंतर आता अशें दिसता की ह्या सरकाराक ह्या एसटी समाजाचें कांयच पडलेलें ना। दे आर नॉट कन्सर्न अबाउट एसटी कम्युनिटी। जर खरेंच तांणी पडलेलें आसलें 2022 2000 आतां आमी 21 पावले, हें कित्याक जावंक ना हो एक प्रश्न येता। हितून आमचे बाकीचे मागणी तश्योच पेंडींग आसा, तुगेले शेड्यूल इज नोटिफिकेशन म्हूण, नाजाल्यार बॅकलॉग आमचो अजून भरूना। हे सगळेच आमचे मागणी अजून पेंडींग आसा। आतां 2017 तुमी करूं ना तें बरें आसा, आतां एक 2022 तुमी करा न्ही। आतां तुमी एक्सक्यूज दिता की 2000 जो आतां 2026 जे सेन्सस जातले तेन्ना आमी करतले म्हणून। 2026 जावपाची कसली गरज आसा? आता तुम्ही बाकीचे सगळे इम्प्लिमेंटेशन केला, एज्युकेशनल रिजर्वेशन तुम्ही अप्लाय केला, बाकीचे तुझ्या जॉबा रिजर्वेशन अप्लाय केला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन कित्याक करना? हेतून कितें म्हणजे तुमकां दिसता की आमचे जे कम्युनिटीचे जे आमचे जे 4 कॅन्डिडेट सपोज पॉलिटिक्सान भितर सरले जाल्यार तेंची उदरगत जातली, ह्या कम्युनिटीची उदरगत जातली अशें दिसता की काय ह्या सरकाराक? हो प्रश्न येता। आता बाकीच्या स्टेटींनी उत्तराखंड म्हण, बाकीच्या UP गुजरातान हे सगळें जाल्लें आसा, इमिडिएटली ते इम्प्लिमेंटेशन केला। गोंयानूच करूना, तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा। तुमकां खरेंच आमचे एसटी जे पडलेले आसा एसटी ट्रायबल कम्युनिटीचे, जाल्यार तुमी ह्या 2022 हे इम्प्लिमेंटेशन करचें। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।